देव बरो दीस दिवं. आयच्या देवाच्या उतरान तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचे पयले वाचप हगाय प्रवादाच्या पुस्तकांतलें आसा आनी लुकाचें शुभ वर्तमान. हेरोद उपराजा घडटालें तितलें आयकून घुस्पलो. लूक 9 वोळ 7a. मोगाळ भाव भयणीनो, हेरोद उपराजान जुआंव बाप्तिस्ताक जिवेशी मारलोलो आनी तो आतां मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला अशें लोक म्हणटा तें आयकून हेरोद घुस्सता. खरें म्हळ्यार जेजूक लोकांनी आजून बरो ओळखूंक ना. जेजू गांवांनी वचून मिलाग्री कोत्ता. इतलेंच न्हय, ताणें आपलो अधिकार दुसऱ्यांक दिला. ताणें 12 जाणांक वेंचून काडल्यात आनी तेय मिलाग्री कोत्तात. अशें खंयच्याच प्रवाद्यान केल्लें आजून आयकूंक येवंक नासलें म्हूण सगलीं अजाप जातात. आनी हेरोद सुबेज घुस्पता, कित्याक ताणें एका बऱ्या मनशाक मारलोलो. तो ताका खाशा पळोवंक आशेता, पूण ताका भियेता देखून बेगीन पळोवंक पावना. तो जेजूक पळयता ताच्या निमाण्या वेळार, सोबे माजार सगल्या उजीर कुर्सार मारूंक वतात तेन्ना. जेजूक बेगीनूच मेळ्ळो आसतो जाल्यार घडयेक हेरोद सगळोच बदलतलो आसलो. आमी जेजूक बेगीनूच मेळुया, ताचे कडेन उलोवया आनी ताचें सदांकाल आयकुया. आमच्या जिवितान जायत्यो मिलाग्री घडटल्योत. देवा आमच्या बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, कुशाल राव.